नमस्कार. हांव नरेश शेणै. आज हांव तुमगेले येद्रा कसं लायला म्हळ्यार एक मुल्की श्रीनिवास भट माम हागेले एक विशय घेवन तुमगेले आयला. हाका म्हळ्यार ह्यो कोण म्हळ्यार मुल्की सुरतकल काशी मठांतू मुल्की नरसिंह भट माम सेव करून घेवन आशिल्लो. त्रिकाल पुजेनी करून घेवन मस्त वर्स आशिल्लो. तागेले चेल्लो कामारी गोवा आशिल्लो. थंय खंयची एक अंतू कंपनी कामां आशिल्ले कडेन ताका ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेथलेसनेस हें ते प्रॉब्लेम जावन हार्टाचे ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम डायग्नोस जावन एक अटॅक येवन ताका 2 चेडूं सान चेडूं. तशी आतां ट्रिटमेंटाक नारायण हृदयालय बेंगळुरू आसा. डॉक्टर नागमल्लेश म्हळ्यार ट्रिटमेंटांत आसा. आतां कसं म्हळ्यार प्रॉब्लेम ताका हार्ट ट्रान्सप्लांट करूं सांगला. तेव्हा म्हळ्यार तागेले कुटुंबीचे पुरा जन वैदिक वृत्ती करून घेवन वचची. त्या भटमामपुरा आमकां जेवका गेलेले आमगेले मस्त क्लोज आशिल्ले भटमामपुरा आसाची. तशी तांगेले एक विनंती प्रकार आमी एक सान एक हांकां सहाय करता म्हण लेखला. तशी हांव हांगा तांगेले एक 15 लाख रुपये ताका सर्जरीक जेवकाकय. तशी नंतर वापस एक 10 तुकून 12 लाख रुपये जेवका म्हणून ताणें निमगिला आमगे लागीं. आनी तो कोणाय सहृदयी समाज बांधव कोणाय सहाय करतालो आसा म्हूण जाल्यार आसाची आसा म्हूण जाल्यार न्ही सहाय करका म्हूण सांगून हांव निमून घेता. आनी तूं त्या बँक अकावंट डिटेल्स न्ही पुरो घाला आमी. ATG रिसीट जाय जाल्यार सेवांजली ट्रस्टातून आमी दिताची म्हणून हांव हें सगळे टिमा तर्फेन तुमगेलें निमून घेता. हें एक सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्टाची एक इनिशिएटीव हें तुमी मुल्की श्रीनिवास भट मामाक तागेले हार्ट ट्रान्सप्लांट करचे खातीर तुमी एक सहाय करका म्हूण हांव तुमकां निमून घेता. नमस्कार. हांव श्रीनिवास भट म्हूण सांगून मुल्की नरसिंह भट आलपूत. बॉर्न एंड बॉट अप इन सुरतकल. म्हाका दोग चेडूं आसात, एक चेल्लो एक चेली. म्हगेले दोग चेडूं आतां शिकता सैनिकी. म्हगेले एज्युकेशन कंप्लीट जायन. म्हगेले पुरो एज्युकेशन सुरतकालांतूच जालें. मागीर हांव कामां लागून गोवा गेलो. गोवांत एक फायनान्स कंपनी काम करता आशिल्लो. मागीर म्हाका प्रायवेट बँकांत एक काम मेळ्ळें, सो हांव प्रायवेट बँकांत काम करता आशिल्लो थंय. ड्युरींग डिमॉनिटायझेशन टायमा मस्त कॅश आशिल्लो बँकांत. मस्त कॅश कावंट करचें पडटा आशिल्लें आमकां. सो ताका लागून म्हाका मस्त डेस्परेट जावन ब्रेथलेसनेस स्टार्ट जालें, खांक स्टार्ट जाली. मागीर तशीच जोर जोर जाताच म्हाका मस्त वीक जावन हार्ट अटॅक आयले. हार्ट अटॅक येता मागीर इमिडिएटली एडमीट जावचें पडलें. 10-15 दीस हॉस्पिटल आशिल्लो. थोडे रिकवर जालें, सादारण म्हटल्यार रिकवर जालें. आनी म्हाका आमगे जॉब म्हाका सोडचें पडलें. मस्त स्ट्रेस आशिल्लें जॉबान, सो म्हाका सोडचें पडलें. जॉब सोडटा हांव सांज जॉबार गेलो. जीवन उपाय कसली कोर्टाची आशिल्लें, सो सांज जॉबार जीवन वता आशिल्लें. लास्ट इयर म्हगेले बायलेकय 2 ऑपरेशन जालें. गर्भकोशाचें आनी ऑपरेशन जालें. म्हगेले हेल्थ वपास वायट जालें. वपास सेम सिमटम्स, ब्रेथलेसनेस, कफ पळय. म्हाका वपास एडमीट जावचें पडलें. वपास एडमीट जालो हांव ऑपरेशन गोवांतूची आस्पत्रेंत. जाल्यार म्हगे कंडिशन वपास वायट जावचें पळोवन म्हाका पांयां सूज येता आशिल्ली. ते सूज वचना आशिल्ली मस्त टायम जाय. मागीर डॉक्टर म्हणलो तुका अशीची कंडिशन, तुका हार्टाची कंडिशन नियरली 18 to 20% मात्र काम करता. तशें तुका सूज येता. हाका तूं परमनंट सोल्युशन हें काडचें लायक ना जाल्यार हें आनी एवरी इयर तुका अशी 3-4 फावट एडमीट जावचें पडटा. आनी ताका एकच सोल्युशन म्हळ्यार हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणून म्हणलें. हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणटाना म्हाका इट इज सान ऑपरेशन न्ही. सो दे सेड इट कॉस्ट 15 lakhs. आस्पत्रेन आमकां एस्टिमेशन दिल्या प्रकार इट कॉस्ट 15 lakhs. जाल्यार ही प्री ट्रिटमेंट, पोस्ट ट्रिटमेंट, ताका प्रायमरी चॅकअप्स म्हणून सगळं आनीक 15 लाख जाय जाताले. तुगेले 30-35 लाख तुगेले आतां आसता हें ऑपरेशन करचें जाल्यार. पण आलोचन कर म्हळ्यार म्हगेले सेविंग्स पुराय घराची EMI आनी 3-4 वेळा मेडिकल एक्सपेन्सीस, मेडिकल हॉस्पिटल जॉइन जावच्यान तुमची सरले. मागीर त्रास जावचे लागले. मागीर हांव आमगेले फॅमिली आसा कंटिन्यू करता. हांगा फॅमिली म्हणल्यार कोरया कसो जावपा जाल्यार ते जावपाचीच. नाजाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जावंक नाका. कोरया कसो सपोर्ट कोरया. मुस्लिमांनी फ्रांस रेस करून कशी पूण कोरया आमी पुरो तरेन सपोर्ट केला. फ्रेंड्सांनी सपोर्ट केला. सो हांव थोडे धैर्य घेवन मुखार आशिल्लें. म्हगेले प्रायमरी चॅकअप्स पुरो जाल्ले.
आस्पत्र्यांत. सो आय एम वेटींग फॉर द डॉनर नाव. जाल्यार तांकां आस्पत्र्यांत कशें म्हळ्यार ऑपरेशनाक हांव एडमीट जाताना तांकां हांवें 80% दिवपाक, नियरली 12 lakhs हांव टू पे देम. सो हें अरेंज करचें म्हळ्यार अपोज फ्रेंड्सान तर ते कलेक्शन करून दिलां म्हाका. जाल्यार आय एम ट्रायींग स्टील म्हाका शॉर्ट पडटा, मातसो शॉर्ट पडटा तितून. सो हांव अशींच एक वेळा कॅज्युअली म्हाका सो म्हाका पदाची खुशी जाली की वय हें एक वाट आसा म्हणून म्हणजे उद्देशान हांव नरेश शणै मामाला उलयताना नरेश शणै मामान म्हणालो खंडीत तुका सपोर्ट करुया आमी, डेफिनेटली डोंट वरी, कसो जो करुया म्हणून ताणें सपोर्ट करून म्हाका वानिकी प्रोत्साहन दिलें की करुया कसो जो म्हणून सांगून. मारी तुमगेले मोरल सपोर्ट आनी फिनान्शियल सपोर्ट म्हाका मस्त हेल्प जाता म्हणून सांगतात आमीच पळोवता. केरी निरून केरीकेची ली म्हणून म्हणल्या वरी मुखार सरून म्हणजे आरोग्य इम्प्रूव जावन म्हाका वपास काम करचें म्हणून एक ताकत म्हणजे जाल्यार डेफिनेटली म्हज्यान जालें तितलें वपास हें समाजाक खंडीत वपास रिटर्न दिवपाक म्हणून हांव म्हज्या मनांत हांव निर्धार केला. आनी खंडीत म्हगेली कुलदेवी मणिशामा श्री मुल्की नरशिंव सुरतकर वेंकट म्हणून सगळ्यांकय बरें करूं म्हणून सांगून हांव वपास प्रार्थना करतां.